अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करप्यांचेर कडक कारवायेची भलायकी मंत्र्यांनी दिली शिटकावणी। नागरिकांक साफ आणि सुरक्षित अन्न दिवपाचे सरकाराच्या प्राधान्याचेर भलायकी मंत्री राणे हांणी दिलो भर। IPL क्रिकेट सर्तीन आयज दिल्ली कॅपिटल्साचो चेन्नई सुपर किंग्स हांच्या आड जातलो सामनो। आता खबरो विस्तारान। अस्तंत बंगालातल्या विधानसभा वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाचे घवघवीत यश मेळ्ळ्या उपरांत नवे सरकार स्थापन करपाची तयारी व्हडा नेटान चालू आसा। नवे मंत्रिमंडळ 9 मे दिसा सोपूत घेतले अशी माहिती मेळ्ळ्या। 9 मे गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर हांची जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि घर मंत्री अमित शाह ह्या सुवाळ्यान वांटेकार जावपाची शक्यताय आसा। इतले मजगती काल जाल्ल्या मतमेजणे उपरांत अस्तंत बंगालान भाजपा समर्थकांमदी भरपूर उत्साह पळोवपाक मेळटा। कालच्या निकालांत अस्तंत बंगालची मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी 15,000 परस चड मतांनी हारली। भाजपाचे शुभेंदू अधिकारी भवानीपुरांतल्यान जैतिवंत जाल्ल्या उपरांत आनी हे हिंदुत्वाचे जैत आसा अश्यो भावना उक्तायल्यो। ममता बॅनर्जी हांकां हारोवप गरजेचे आशिल्ले अशें तांणी मुखार सांगलें। बनर्जी का राजनैतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। जे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत नवी दिल्लीन कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना बंगालान एक नवो अध्याय सुरू जातलो अशा उतरांनी अस्तंत बंगालातल्या जैता खातीर भाजपा कार्यकर्त्यांक परबी भेटयली। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। तामिळनाडून अभिनेतो सी जोसेफ विजय हाच्या तामिळनाडू वेट्री कळगम पक्षान 108 जागे जिखून राज्यातलो सगळ्यात व्हड पक्ष म्हणून मुखार आयला। काल जाल्ल्या मतमेजणे उपरांत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या TBK आमदारांनी विजय हाका औपचारिकरित्या आपलो फुडारी म्हणून नियुक्त केलो। आयज पक्षाच्या पन्नयूर हांगच्या पक्षाच्या मुख्यालयान ही बसका जाली। सरकार घडोवपा विशींचे पत्र पक्षा वतीन राज्यपालांक बेगीनूच भेटयतले अशी खबर आसा। इतले मजगती आदले मुखेलमंत्री MK स्टॅलिन हांणी आपलो राजीनामो राज्यपालांक भेटयला। भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांका अस्तंत बंगालातल्या विधिमंडळ पक्षाच्या फुडाऱ्याच्या वेंचणुके खातीर केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्त केला। ओडिशाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण मांझी हाची केंद्रीय सहनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती जाल्या। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांची आसामच्या विधिमंडळ पक्षाच्या फुडाऱ्याच्या वेंचणुके खातीर केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती जाल्या। हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांची केंद्रीय सहनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती जाल्या। या सगळ्या नावांक भाजपा संसदीय मंडळाची मान्यताय मेळ्ळ्या। संसदेचे खासदार राघव चड्डा हांणी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली। तांचे वांगडा खासदार संदीप पाठक, खासदार राजेंद्र गुप्ता, खासदार अशोक मित्तल हांणी लेगीत राष्ट्रपतींची भेट घेतली। पंजाबचे आप सरकार सत्तेचो गैरवापर करून नव्यान भाजपान प्रवेश केल्ल्या खासदारांची सतावणूक करता। एका खासदाराची चुकीची FIR दाखल केल्ल्याचे तांणी राष्ट्रपतींच्या नदरेक हाडून दिले। भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी रह चुकी है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। आम आदमी पार्टी को त्यागा,
भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का किया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो IIT के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कर दी। आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा। अब ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। या वेळार खासदार संदीप पाठक हांणी आम आदमी पक्षाक चुकीचे राजकारण करचे न्हय अशें शिटकायले। हम सारे लोग आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़े थे कि इन्होंने इस देश को एक सपना दिखाया था कि एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। यही सुनकर, यही देखकर, यही सोचकर इस पार्टी में आए। यहां रहते खबरापत्रांत आतां घेऊया एक ल्हानसो विसव। जीवन के दिन छोटे सही, बंद हो मोठी अरे चीज निकल जाए, गिली 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 छू छू छू। प्यार मेरा दीवाना। सुर में थोड़ा सा इधर उधर है। चुपके चुपके शहरी पुरवैया। दादा इसकी शक्ल भी पंचमदा से मिलती भी है ना? हाँ काफी। थोड़ी सी जो गिली है, चोरी तो नहीं की है। सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे DD नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंयच्या नागरिकांक स्वच्छ आनी सुरक्षीत अन्न मेळचें हें गोंय सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें सांगतना अन्न सुरक्षेच्या नियमांचें उल्लंघन केल्ल्याचेर कडक कारवाय जातली अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। आयज सकाळीं पणजी आनी बार्देश वाठारांत घडोवन हाडिल्ल्या तपासणी मोहिमेंत बेती वाठारांतल्या पर्यटन बोटींचेर बेकायदेशीर केटरिंग वेवसाय करतल्यांचेर अन्न सुरक्षा प्राधिकरणान कडक कारवाय केली। संबंधितांक कामकाज बंद करपाचे आदेशूय तांणी दिल्या। असंद बंगाल, आसाम आनी पुडुचेरीन भाजपाचे जैत मेळोवपा खातीर कुशावती वाठारांत भव्य रॅलीचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार भाजपा समर्थन व्हडा संख्येन एकठांय येवन घोशणा दीत भारताचे जैत व्हडा उमेदीन मनयलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय जनता पक्षान बऱ्या कार्याक लागून हे जैत जोडलां अशें सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। चलले ती दादागिरी आणि जे अत्याचार आमच्या मतदारांचेर जाताले, समाजाचेर जाताले, म्हणजे रेप जाताले, तांकां मार बडाव जाताले, तांचे खून मर्डर जाताले, एक जंगली राज ती जाल्ले, ते गुंडगिरीचे राज ताचो नायनाट करून
परत एक पावटी नरेंद्र मोदीजी, अमित शाह, आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे नूतन अध्यक्ष नितीनजी हांच्या सगळ्याच्या मार्गदर्शनाचेर आणि सगळ्याच्या मेहनतीन देखील परत एक पावटी वेस्ट बेंगॉल आम्ही काबीज केले. तसोच आसाम निर्विवाद 2/3 मेजॉरिटी घेऊन आसामान आयले. पोंडुचेरी हातून भितरय आमी जायत मेळयले. आमकां खबर आशिल्ले की तामिळनाडून भितरय आमी बऱ्या तरेन प्रवास केल्लो आसा. ही सत्ता बदल घडोवन हाडलो. अशा प्रत्येक राज्यां भितर हो सत्ता बदल घडोवन हाडून आयज भारतीय जनता पार्टीचे निर्विवाद संपूर्ण देशभर जे जाळे पसरलेले आसा. आज भारतीय जनता पार्टी हो जगातलो सगळ्यात व्हडलो जो राजकीय पक्ष आसा. आयज ह्या पक्षा कडेन साधारणतः 17 कोटी हे मतदार, हे आमचे कार्यकर्ते प्रायमरी मेंबर्स जावन आसात. येणाऱ्यो निवडणुको 2027 लागीं पावल्या आसा आनी गोंयांत भितर हो चमत्कार जो आसा बंगालाक केल्लो आसा, वेस्ट बेंगॉलाक केल्लो आसा, तोच आमी आयज परत एक फावटी गोंयांत रिपीट करतले. आनीक आमी 2027+ करून आमचे आमदार, आमचे निर्विवाद सरकार हांगा घडयतले. विन्सन ग्राफिक्स या निर्मिती संस्थेन बंडखोर या आपल्या नव्या मराठी चित्रपटाची अधिकृत घोषणा केली. या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाच्या सुरवातीचो सुवाळो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी मुहूर्त शॉट घेवन जालो. या वेळार विन्सन ग्राफिक्सचे संजय शेटये, फामाद मराठी अभिनेतो महेश मांजरेकार तशेंच चित्रपटातले हेर कलाकार आनी तंत्रज्ञ हजर आशिल्ले. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन महेश मांजरेकर करतले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी या पुराय पंगडाक आपली परबी भेटयल्या. गोव्यामध्ये सातत्याने इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आपण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बरोबर DIP बरोबर करतोय. मराठी फिल्म फेस्टिवल संजय शेट्टी स्वतःहून या ठिकाणी करतोय आणि मराठी कितीतरी कलाकारांना गोव्यामध्ये येण्याचा इथं मान मिळतोय, त्यांना सन्मान होतोय. कारण इंडिपेंडेंटली मराठी फिल्म फेस्टिवल करणं तसं सोपं नाही आहे आणि ते फिल्म फेस्टिवल हे गोव्यामध्ये घडून आणतात, त्याबद्दल त्यांचं खूप शुभेच्छा. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा इज ऑलवेज प्रमोटिंग द मराठी आणि कोकणी फिल्म्स. त्यासाठी किंवा बाकी सगळं काही हे सातत्याने आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या मार्फत आम्ही देतोय. इन फ्युचरही अशाच पद्धतीच्या सगळ्या म्हणजे परमिशनपासून ते फिल्म होईपर्यंत इज अ सिंगल विंडो क्लिअरन्स ऑलरेडी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या मार्फत आम्ही द्यायला सुरुवात केलेली आहे. मी तर म्हणेन की कित्येक मराठी, हिंदी, बॉलिवूड, टॉलिवूड या सगळ्या फिल्मची शूटिंग आपल्या गोव्यामध्ये हो आणि यासाठी माझा ॲज अ मुख्यमंत्री आणि चेअरमॅन ऑफ द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा म्हणून माझा प्रयत्न असेल. गोवा जेवढा निसर्गाने सुंदर आहे तेवढाही त्यापेक्षाही चांगला म्हणजे लोकांकडून ती सुंदरता अजूनही खूप पुढे ती प्रिझर्व होण्यासाठी त्याचा प्रयत्न हो, जेणेकरून पूर्ण देशभर आणि ग्लोबली जे गोव्याचं नाव आहे ते तशाच पद्धतीने म्हणजे टुरिझम क्षेत्रामध्ये, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये राहण्यासाठी आपण सगळ्या गोवेकरांनी प्रयत्न करावा आणि तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य लाभेल. गोंयच्या निर्मिती संस्थेबरोबर काम करपाची आपली पहिलीच खेप आसा अशें सांगत फामाद दिग्दर्शक महेश मांजरेकर हांणी ह्या चित्रपटा विशीं लोकां मदीं खूब उत्सुकता आसा अशें सांगलें. मुख्यमंत्री आज मुहूर्ताला आले त्याच्यापेक्षा माझा मोठा आनंदाचा क्षण नाही आणि गोवा आपण न्यू इंटरनॅशनल विन्सन ग्राफिक्सचे संजय शेट्टी हांणी हो चित्रपट बायला सक्षमीकरणाच्या विशयाचेर आधारीत आसा अशें सांगलें. चित्रपटासाठी त्याच्यासाठी पण मी आभार व्यक्त करतो. आमची मैत्री पूर्वीपासून आहे, पण तुम्ही असं वाटलं तुम्हाला की विन्सन ग्राफिक विल बी द राईट प्रोडक्शन ऑफ फॉर युअर दिस मूवी. त्याच्याबद्दल पण धन्यवाद. आणि सगळे कलाकार, मीडिया सगळे इकडे जमलेले आहे. ही मीडिया आम्हाला 15 वर्षापासून आम्हाला साथ देत आहे. मराठी चित्रपट महोत्सवापासून सगळ्या याच्यात आमच्या उपक्रमात भरपूर साथ देत आहे. प्लस छाया कदम, आता यंदा प्रियदर्शनी छाया कदम तर गेली 5 वर्षापासून आमच्या मराठी फिल्म फेस्टिवलला हजर म्हणजे प्रत्येकाला हक्काने येते. त्याच्याबद्दल परत धन्यवाद. मिरामारच्या क्लब टेनिस दी गॅस्पडायसाक 100 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर शतकोत्तर कॉफी टेबल पुस्तकाचे अनावरण जालें. ह्या पुस्तकान ह्या संस्थेच्या 100 वर्सां गिरेस्त इतिहासांतली छायाचित्रां आनी लेख संकलीत केल्या. It gives us immense pleasure to release this coffee table book as a memento, as a memory,
for all the club members and all the people who have been in awe of this club and who have been always been rooting for this club. There's a lot of hard work that has gone in building and making the club the way it is today. There are a lot of memories that people have had over here, right from having marriages to functions to celebrating their special events. There are sporting facilities which the club members have been using for the last so many years. We are trying to better it year on year by adding new facilities so that club members enjoy the club and the facilities in it. The rooms have been upgraded to really a great level whereby club members and their family can enjoy them. All in all, this coffee table book is a bunch of memories that we are giving back to our members. खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसं विसर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी जमैका दौऱ्यार आसतना प्रधानमंत्री अँड्र्यू होलनस JM हांची भेट घेतली. दोनूय देशांमदी राजनीतीक, आर्थीक आनी सहयोग वाडोवपाचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार तांणी जमैकाक 10 भीष्म क्यूब भेट दिले. हातूंत आपदा प्रबंधन क्षमता घटमूट जातली. भीष्म क्यूब ही भेट भारत जमैका हांचे संबंध घनिश्ट आसात हाचे प्रतीक आसतलें. व्हिएतनामाचे राष्ट्रपती तोला हे सध्या भारत भेटेर आसात. केंद्रीय घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी तांकां नवी दिल्लींत येवकार दिलो. व्हिएतनामाचे राष्ट्रपतींनी बिहारांतल्या बोधगया वाठाराक भेट दिवन महाबोधी देवळांत पुजा अर्चना केली. थंयच्या व्हिएतनामीस मॉनेस्ट्रीक भेट दिली. फाल्यां राष्ट्रपती भवनांत जावपी खासा येवकार सुवाळ्यान ते वांटेकार जातले. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर तांचे बरोबर चर्चा करतले. फाल्यां सांजे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू व्हिएतनामचे राष्ट्रपती तोलाम हांचे वांगडा बसका करतली. भारताची नामनेची मुष्टियोद्धा मॅरी कॉम हिणे ग्लोबल बॉक्सिंग सिरीजाचे समर्थन केला. ही सर्त नव्या खेळगड्यांक एक माची उपलब्ध करून दितली. नव्या खेळगड्यां मदीं इच्छाशक्ती आसप गरजेचें आसा. तशेंच बॉक्सिंग क्षेत्रांत देशांत प्रतिभेची कमी ना अशें मॅरी कॉम हांणी सांगलें. ताशकंदात चालू आशिल्ल्या 15 वर्सां आनी 17 वर्सां सकयल्या आशियाई मुष्टिबुद्ध युद्ध वस्तादपण सर्तीन भारतीय मुष्टियोद्ध्यांनी बरें प्रदर्शन केलें. 17 वर्सां सकयल्या विभागांत यश यादवान 50 किलोग्राम गटान तुर्कमेनिस्तानाच्या सुलेमान कोमेदोव हाका 5-0 गुणांनी हारायले. जाल्यार करुणा अल्बर्टसन कॉम हांणी 60 किलोग्राम गटान कझाकिस्तानाच्या खाली नजरो हाका 4-1 अशें हारायले. 15 वर्सां सकयल्या चलयांच्या गटान खुशी राणा हिणे 49 किलोग्राम गटान व्हिएतनामच्या
क्रिवो ब्रुकवेन पयल्याच फेरयेंत हारयले. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज दिल्ली कॅपिटल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदीं खेळ जातलो. हो सामनो सांजे 7:30 वरांचेर दिल्लीच्या अरुण जेटली खेळा मैदानाचेर जातलो. काल रातीं जाल्ल्या सामन्यात मुंबय इंडियन्स पंगडान लखनौ सुपर जायंट्साक 6 गड्यांनी हारयले. मुंबय इंडियन्स पंगडान 229 धांवड्यांची मोख 4 गडी वगडावन फकत 18.4 षटकांनी पुराय केली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 35.1 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.8 नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालांतल्या मंत्रिमंडळाचो 8 मेक जातलो सोपूतविधी. तामिळनाडूक TVK पक्षान C. जोसेफ विजय हांकां विधिमंडळ पक्षाचो फुडारी म्हूण केली नियुक्ती. नवें सरकार स्थापन करपाक विजय हाणें राज्यपालांक बरयलें पत्र. विधिमंडळ पक्ष फुडाऱ्याचे वेंचणुके खातीर अस्तंत बंगालचे निरीक्षक म्हूण केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांची नियुक्ती. भाजपान केली पक्षाची रणनीती तयार. अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करप्यांचेर कडक कारवायेची भलायकी मंत्र्यांनी दिली शिटकावणी. नागरिकांक साफ आनी सुरक्षीत अन्न दिवपाचे सरकाराच्या प्राधान्याचेर भलायकी मंत्री राणे हांणी दिलो भर. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज दिल्ली कॅपिटल्स हांच्या आड जातलो सामनो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.